आज अधिवेशन का लास्ट डे था और डिफरेंट बिल्स थे। खास करके माइनिंग कॉरपोरेशन का बिल था, गोवा भूमि अधिकारिणा बिल था, गोवा पंचायत राज एक्ट में अमेंडमेंट था, बाकी आईपीबी का बिल था, पब्लिक लाइटनिंग पॉलिसी का बिल था, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का बिल था। इसी तरह से ऑल टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 बिल्स आज पास किए गए हैं। हर एक बिल इम्पोर्टेंट बिल था और मुझे लगता है स्टेट के लिए, राज्य के लोगों के लिए सभी बिल से यानी सभी चीज़ों में राहत मिलेगी। इसीलिए आज सभी बिल्स हमने लाए थे और सभी बिल्स आज विधानसभा में पास किए। आज अपोजिशन लोगों ने स्पीकर का साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है असेंबली में है और इस तरह से स्पीकर के साथ बिहेव करना ठीक नहीं है। उन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द हाउस पता है, फिर किस तरह से बिहेव करना उनको पता लगना चाहिए। सर, लॉ एंड ऑर्डर का सिच्युएशन में बहुत अपोजिशन वाला ब्लेम कर रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं सर, ऑपोजिशन कोर्टान वतले म्हणटा भूमिपुत्र बिल आसा तेजेर. अरे मुळात भूमिपुत्र अधिकारिता बिल हे हांवें मूळ गोंयकारां खातीर हाडलां. हांवें भाशण केलां आसतलें, तुमी भाशणूय पळयलां आसतलें. म्हजो सामान्य गोंयकार तो गेली 50 वर्सां केन्ना तरी हें घर म्हाज्या नांवार जावची, वो 200 स्क्वेअर मिटर 250 स्क्वेअर मिटरचो जागो म्हाज्या नांवार जावचो म्हणून रडटा. बाबडो कितलींशींच वर्सां मामलेदाराच्यो, डेप्युटी कलेक्टराच्यो पायऱ्यो झरयता, पण ते गेली कितलींशींच वर्सां कायद्याच्यो वेगवेगळ्या अडचणी खातीर जावंक ना. गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्सा तर म्हज्या गोंयकाराक हांव जर न्याय मेळोवन दिवपाक शकलो, गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हें ऐतिहासीक बिल ठरतलें. म्हाका दिसता कूळ मुणकार कायद्याच्या उपरांत हें अशें बिल आसा जें बिल म्हज्या मूळ गोंयकारा खातीर आसा, म्हज्या भाव भयणी खातीर आसा, जो गांवांत रावपी सत्तरीन आसतलो, सांग्या आसतलो, केप्यां आसतलो, काणकोण आसतलो, डिवचल आसतलो, तेणी केन्नाच विचार म्हणजे पिढ्यान पिढयो तेज्या 250 स्क्वेअर मिटरची जागा सुद्दां ताज्या नांवार जावपाक शकली ना. आनी रावत्या घरांतली हांव बाकीचें उलयत ना. आनी तेका लागून जर विरोधक ह्या म्हाज्या भूमिपुत्रांच्या विरोधात अगेन्स्ट कोर्टान वयता आसत जाल्यार हांव काडूंक शकना. आमी कोर्टान फायट करतले. पण आमी निश्चितच जे बिल आमी मांडलां तेजो पुराय अभ्यास करून म्हणजे लॉ डिपार्टमेंट, एजी ह्या सगळ्यांनी, बट तेच्या फाटीमागचें इंटेन्शन जें आसा पळय न्ही, हें मुळात इंटेन्शन समजून घेवचें. कारण तांकां लोकांच्या विरोधान जर वयतले आसत जाल्यार विरोधकांनी वयचें, कोणी आडयल्या. लोक तांकां कितें तें सांगतलो, लोक तांकां कितें तें शिकयतलो.